नमस्कार। हांव कोरगांव पंचायतीचो डेप्युटी सरपंच अब्दुल नाईक उलयतां। आयज आमी हांगासर एक मोहीम काडल्या जी कोविड-19 खातीर जे आज आमच्या गांवांतले जो एरिया आसा जे आमच्या कंट्रोलान येता ते तितले कोणाचे आहा त्यांनी कोविड-19चे टेस्टिंग चालू केल्या आणि तेच्या खातीर हेल्थ डिपार्टमेंटाचे लोक आमच्या बरोबर आयिल्ले आसा आणि तांच्यांनी आमकां कॉपरेट केला आणि खूबशे लोक आमच्या बरोबर आसा आणि जे घरासून 5-6 जाणांनी मिळूनच ते सोशल डिस्टन्स धरून टेस्टिंग चालू आसा आणि आयच्यान आतां चालू केल्ले आसा, प्रारंभ जाल्ले हे कामाचे। आणि ह्या कामा खातीर कोणी भिवपाची गरज ना, कित्याक हे आतां जनजागृत सगळ्या वाढत आसा, खबर आसा आणि जनजागृती केल्ली आसा की जे लोक कोविड आसून कितें कोणी शिकपण दुयेंस कोणाक जाल्ले आसा ते बरे जायत आसा आणि तेतून कोणाक हेचे मोठी टेन्शन घेवपाची गरज ना आणि सगळे हांगासर शांती बाळगपाची हे सगळ्यां कडेन एक विनंती करता। आणि खरोखरच की असले कोणी विक्टीम असे कोण मेळ्ळे आसा तेंच्यांनी तांकां कॉपरेट करपाची, तांकां मदत करपाची आणि तेंच्या बरोबर आपण आसा अशें तांकां सहानुभूती दिवपाची, एक स्वताची एक सिंपथी दिवपाची। तशें हांव मागता सगळ्यां कडेन कळवळ की बेश्टे गांवांसून चहलपहल करपाची ना आणि बोवाळ करपाचो ना। त्याच्या खातीर लोकांनी खंय अफरातफरी आणि खंय बेश्टे अफवांचेर लक्ष दिवप ना। आतां मानता की 7 हांगासर आमच्या कोनोडी वाड्याचेर 7 पॉझिटिव्ह मेळिल्ले आसा आणि एक मेळून 8 पॉझिटिव्ह असे मेळिल्ले आसा। त्याच्या खातीर लोकांनी त्या फॅमिलीक आणि त्या गांववाल्यांक सुद्दां कॉपरेट करपाचे अशें सगळ्यां कडेन मागता।